जाणवायेच्या पुस्तकांतले वाचप. प्रथवेच्या अधिपतीनो नितीसो मोग करा. प्रामाणिकपणानं सर्वेस्पराचे ध्यान करा. साध्या काळजान ताका सोदा. कित्याक ताची परीक्षा करिनात तांकां तो मेळटा. ताचेर आपलो विश्वास सांडिनात तांकां तो आपली वळख दिता. खोटी चिन्हां मनशाक देवातान वेगळो सरंग लायतात आनी परीक्षेक लायलेली ताची पदवी मुर्खाक लजेक घालता. खोट्यो येवजण्यो करतल्या आत्म्यांत सानवाय रिगाना. पातकाक लबदल्ले कुडींत ती वस्ती करिना. कित्याक शिक्षण दिता तो पवित्र आत्मो कापटपणांतावन पळटा. मूर्ख चिंतनांतावन पयस रावता आनी अन्याय घडतना फाटीं सरता. जाणवाय मनशांचो मोग करता तो आत्मो. तरी देवनिंदा करतल्या मनशाक ताच्या उतरांक लागून केस्त लायनासता रावचें ना. कित्याक देव ताच्या गुपीत चिंतनांचो साक्षी. ताच्या काळजाची तो तपासणी करता आनी ताचे हर एक उतार तो आयकता. कित्याक सर्वेस्पराच्या आत्म्यान सगळी पृथ्वी भरल्या आनी जो सगळे सांबाळता तो उसारलेले हर एक उतार जाणा. देवाचे उतार हे. लुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, मनशाक फातकांत पडचे संदर्भ सदांच आसात, पूण ज्या मनशा वरवीं ते येतात ताका हाय खटा. ह्या ल्हाना भितरल्या एकल्याक फातकाक खारान जावचे प्रास तसल्या मनशाच्या गोमट्याक एक दांत्याचो फातर बांदून ताका दर्यांत उडयल्यार ताका चड बरें आसलें. तुमी मात्र सत्रायेन रावा. तुजो भाव सूख करीत जाल्यार ताका बोध सांग. सूख वळखात जाल्यार ताका बक्षी. दिसाक 7 फावटी तुजे विरोध सूख आदारन 7 फावटी तुजे लागीं फाटीं येवन आपणाक बक्षी म्हणत जाल्यार तुवें ताका बक्षी जाय. 1 फावटी धर्मदूत सोम्या लागीं म्हणाले, आमचो भावार्थ चडय. सोम्यान तांकां सांगलें, एक सासवाच्या कानातीतलो भावार्थ तुमकां आसात जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुकाच हुमटून काडन दर्यांत वचून उबो जा म्हूण तुमकां म्हणूंक जातें. आनी तो तुमचे उतार आयकतो. देवाचे उतार हे.